बागीवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी बागीवंत आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुज्या फुडें येतां आनी तुजी दोळ्याळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागतां. नोमान तुका बागीवंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलेल्या शिव वर्तमानाच्या दौरून दुता. खोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मोळ, बोर म्हजें मौन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओडकून घेतां आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करतां आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच पाडोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भोरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावतां. बागीवन आंतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोळ्याळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हज्यो उस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे विंगेंत आसले बाळका जेजू म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या बागीवंत हातून तुका आवलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनय, पूण तांकां सदांच पावोंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मजतीन एक हालतिकायचें क्रिस्ती जिवी जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जेजू सारकेले बरे गवडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडांक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं ताबोन आसतना विनोती कर. आमेन. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. जो आसा, जो आसलो आनी जो सदांच आसतलो त्या भोव मोगाड देवाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. इश्टानो, जायते फावटी आमी दुसऱ्याक भायरायतले पात्र जाल्या आनी तेच भाशेन आमी जेन्ना आमकां कोणें दुसऱ्यांनी भायरायले तेन्ना आमी आमचो बोरवासो देवाचेर तेच भाशेन आमच्याच बऱ्या गुणाचेर आमी सोडून दिला. तर ह्या आनी सबार हेर पातकांचो उगडास करून हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमी आमकांच तयार करुया. जेजू, आमी पातकी, पातकाचे कैदी, तूंच जा आमचें पवित्रपण आनी आमची स्वतंत्रताय. सोम्या काकलूट कर. सोम्या काकलूट कर, सोम्या काकलूट कर, सोम्या काकलूट कर. जेजू, आमी भोव वसोक्त पूण तुजी कृपा आमकां पुरो. तूंच जा आमचें बोड आनी गोठाय. क्रिस्ता काकलूट कर. क्रिस्ता काकलूट कर, क्रिस्ता काकलूट कर, क्रिस्ता
जेजू आमचे चोस्तोंगी जोडिल्लें प्रमाणीकपण आमकां नाका. तुजेर भावार दवरून बापातान फुक्याचें देणें कशें येता तें प्रमाणीकपणां आनी पवित्रताय आमकां मेळून दी. सोम्या काकलूट कोर. Sumia kaklut kor, sumia kaklut kor, sumia kaklut kor. ह्या वेळार आमी आमची इंतेसवां देवा मुखार घालुया. रीत भाशेन आमच्या गोडच्या पासून मागुया. जी कोण पिडेंत आसात तांचोय उगडास करुया आनी आमची कासकी इंतेसवां ह्या वेळार आमी उबारुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें पादुवाच्या बागेवन दादोनी कोऱ्या बावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजी आकांताक आसलोल्याचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मोजूत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. झकारियासाच्या पुस्तका वेलें वाचप. दोलबाराचो सर्वेस्पोर अशें सांगता, आनीकूय पोजा आसतल्यो आनी जायत्या शारांचे नागरीक आनी एका शारांतलो लोक दुसऱ्या शारांत वचून म्हणटलो, येयात सर्वेस्पोराचो उपकार मागूंक वचुया आनी दोलबाराच्या सर्वेस्पोराक सोदुया. हांवूय वेता. आनी जायत्यो पोजा आनी पदवेदार राष्ट्रां जेरुसल्याक दोलबाराच्या सर्वेस्पोराक सोदूंक आनी सर्वेस्पोराचो उपकार मागूंक येतोली. दोलबाराचो सर्वेस्पोर अशें सांगता, त्या दिसांनी सोर भासो उलयतल्या शारांतले 10 मनीस एका जुदेवाचे कोबायेक धरून म्हणटले, तुमचे कडेन देव आसा म्हूण आमकां गोमून आयला. म्हणटोच आमी तुजे बरोबर येवंक सोदता. देवाचें उतर हें. देवाचेर व्हर उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब, देव आमच्या सांगाता आसा. जबाब, देव आमच्या सांगाता आसा. पवित्र पर्वतार जें शार बांदलां तें सर्वेस्पोराच्या मोगाचें. जाकोबाच्या सगल्या शारा नगरा परस सियोनाचे दारवट्याची तो चड अपुरबाय कोत्ता. तुजे वडविके विशीं जायतें ताणें सांगून दवरलां देवाच्या शारा. जबाब, देव आमच्या सांगाता आसा. म्हाका ओळखून बसतल्या मोदें राहाब आनी बाबिलोन हांव लेखतलो. तशेंच फिलिस्तिया, थीर आनी इथोपिया त्या शाराक जल्मल्यात म्हूण लोक वळखतलो. पूण सियोनाक सगलीं माता म्हणटलीं, कित्याक आसा तितलीं शारां ताचीं बालां. ताणींच भोव व्हडत्या देवान शिवोनसार थीर करून दवरला. जबाब, देव आमच्या सांगाता आसा. पोजाच्या पोट्यार सर्वेस्पोर अशें बरयता, ओमकी ओमकी पोजा ह्या शाराक जल्मली आनी ताचे राजकुंवर नाचून गावून थंय भितर सोदतले म्हणून तुज्या गोपान सगल्यांक तिकान. जबाब, देव आमच्या सांगाता आसा. शिव वर्तमानांक सगळीं उबी रावया.
मनशाचो पूत चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोरवडणे पासत दिवंक आयला. Soy sorbes borak, soy sorbes borak, soy sorbes borak, soy sorbes borak, सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमुणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूक स्वर्गार उबारून वर्षे दीस भरून येताले तेन्ना ताणें जेरुसाल्याक वेचे म्हूण आपलें मन थारायलें आनी आपणा फुडें ताणें निरोपी धाडले. ताचे पासत तयारी करचे खातीर ते वचून सामारियेकारांच्या एका गांवांत भितर सरले. पूण जेरुसाल्याक वचूंक ताणें थारायलें देखून हांणी ताका येवकार दिलो ना. तें पळोवन ताच्या शिसांनी जाकोबान आनी जिवावान विचारलें, सायबा, तांकां लासून उडोवंक हुकूम घालून स्वर्गावेलो उजो आमी दिवयलो तुका जाय? आनी ताणें तांकां बोबाट केली आनी ते दुसऱ्या एका गांवांत गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, एक भुरगो रोवन म्हणलोलो एका शेतकाराक जल्मलो. ल्हानूच आसतना जायते ताच्या जिवितांत कोस त्रास. पयले सुवातेर ताच्यान बरे भाशेन उलोवंक जायनासलें, हांकडेतालो आनी ह्या पासत जायते जाण ताचे लागीं उलोवंक सोदिनासले. तेच भाशेन ताका तितली बरी सुरोपाय नासली आनी ह्या पासत कोण ताचे इश्ट जावंक सोदिनासले. हें जाता आसतना जिवितान असल्या दूख आसतना ताचें मन एके भाशेन विज्ञाना वाटेन वेता, सायन्स, आनी तो सायन्स शिकूंक लागता आनी शिकतना शिकतना तातूंच तो गोल जाता. तरी आसतना ताचे काळजान एक आवंडो आसलो, एक बरो अभिनेता, एक्टर जावं. पूण विज्ञान शिकोन शिकोन ताची भरती ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटीन जाता आनी हांगासर तो बरें शिकता. इलेक्ट्रिकल इंजिनियरींग तो करता आसतना ताची ही आवड पोत्ती येता. आपूण एक बरो एक्टर जातलो आनी आपली भरती एक्टींग ट्रेनिंगान घालता. आनी हे भाशेन एक्टींग शिकतना जायतो तो शिकता, पूण ताका थंयसरूय कोश्ट पडटात. कित्याक ताच्यान सारकें उलोवंक जायनासलें, हांकडेतालो तो. आनी ह्या पासून जायत्या कोश्टान त्यागान हो एक्टींग ट्रेनिंग घेतना ताकाच ताची एक सोद जाता. जेन्ना तो दुसऱ्याची भुमिका घेतालो, कसले दुसरे रोल घेतालो आनी ते एक्ट आवट करतालो, तेन्ना ताची जीब बरे भाशेन सुट्टाली आनी तो बरो उलयतालो. हें ताका थावे जालें आनी हे भाशेन एके भाशेन कॉमेडी रोल तो घेता आनी ही कॉमेडी भुमिका करून तितूंतल्यान आपलें एक्टींग करियर मुखार व्हरता. पूण ताका कोण टीव्ही चॅनलाचेर घेवंक सोदिनासलें, कित्याक ताका बरें रूप आसोंक ना. इतलें ताच्या जिवितांत जालें. एके भाशेन अवगूण दिसती पडटाले, ताचे बरे गूण लोकांक दिसतीच पडनासले. कितलेच फावटी ताका रिजेक्ट केलो, ताका नाकारलो. तरी आसतना ताणें सोडूंक ना. तो आपलें त्यागी जिवीत कोस्ट काडून मुखार वचत रावलो. एक्टींग करियरान तो मुखार वचत रावलो आनी आयज ताका पुराय संवसार रोवन एटकिन्सन मिस्टर बीन म्हूण वळखतात. होच तो मिस्टर बीन जाच्या ल्हान आसतना उलोवंक जायनासलें, पूण दुसऱ्याची भुमिका करता तेन्ना ताच्यान बेस बरें उलोवंक जातालें. होच तो मिस्टर बीन जाका ताच्या रुपाक लागून सगल्यांनी नाकारलो, रिजेक्ट केल्लो, पूण आपले त्यागी हार्ड वर्काक लागून तो मुखार पावलो. आनी तोच
आमकां एक व्हड देख दिता. रिजेक्शन मनशाच्या जिवितांत येतात, नाकारोप आसता, पूण आपणेच बोरवासो दवरूंक जाय आपल्या गुणाचेर आनी हार्ड वर्काचेर. सगल्यांक रिजेक्शन आसात आनी मनोविज्ञान वो मानसशास्त्र सायकॉलॉजी म्हणटा मनशाची मानसीक परिस्थिती वो मानसीक भलायकी इबाडूंक जावंक जायतीं कारणां आसात आनी तातूंतलें एक मुख्य कारण म्हणल्यार रिजेक्शन, न्हयकारोप, नाकारोप. आमी केन्ना नाकारतात? वस्त वो मनीस जेन्ना आमकां आवडना ती आमी नाकारतात, एके भाशेन पयस दवरतात. आनी दर मनशाक दिसा दिसा आमकां जरी तर कोण दुसरो नाकारतात जाल्यार आमी दुसरी वस्त वो मनशाक नाकारतात. सो नाकारोप आसाच आमच्या जिवितांत, जावं ती ल्हान घोडितांनी वो व्हड घोडितांनी. व्हड घोडितां जावंक शकतात खाशेल्लीं, मोगाचीं, आपुरबायेचीं. जांकां कोण नाकारता तांकां जायतें दूख जाता. मनशाक एके भाशेन नाकारोप दोन भाशेचें आसता. एक संबंदीक लागू जाता तें, जें संबंदाक लागू जाता तें, जावं तें फामिलीन जावं तें इश्टागतीन. एक चेडो आनी चेडूं मोगान आसात, पूण कांय कारणाक, बऱ्या वो वायट कारणाक लागून हो संबंदूच ती नाकारतात, रिजेक्ट करतात एकामेकाक. जावं ती घोव बायल एकामेकाक कांय कारणाक लागून रिजेक्ट करता. एक भुरगो इस्कोलान वेता, ताची थंयसर इश्टां जायनात, ताची कोण इश्टागत करूंक सोदिनात, मिस्टर बिनाची कोण करिनासलीं. थंयसर संबंदाचो नाकारोप, तें रिलेशनल रिजेक्शन. तेच भाशेन आवय बापूय जाणटी जाले म्हणटच तांकां तांचीच भुरगीं आजिलान दवरतात, तेंवूय एक नाकारोप, रिजेक्शन. हे संबंदा वाटेन. वेवसायीक वाटेनूय आसात, जंयसर आमी इंटरव्यूवाक वेतात, कामाक वेतात, थंयसर आमकां नाकारतात. घोडी आमचें परफॉर्मन्स बरें जालें ना आमकां थंयसर नाकारतात. वो जावं कसलो प्रोग्राम आयोजीत करतात जाल्यार, जावं ते समुदायान जावं हुंयसरूय आमकां तातूंत भाग घेवंक खूब आवड आसा, पूण म्हाका थंयसर रिजेक्शन मेळटा, म्हाका नाकारतात. त्या प्रोग्रामान वांटो घेनात. ओ जावं ते कोण म्हजो फोन रिजेक्ट करता, ओ जावं ते म्हज्या फेसबुकार कोण फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट करता. असली रिजेक्शनां वेवसायीक ती. पूण मनशास्त्र सायकॉलॉजी म्हणटा हे सगळे नाकारोप जें आसा ताका मनीस एके भाशेन जबाब दिता. तो जबाब भावनान दिता. मनीस जाका नाकारतात तो दुखी जाता, कोंत भितर सोदता ताच्या जिवितांत. लॉस ताका दिसता आपणाक नाकारलो म्हणून, ताका अपमान केलो म्हणून तो दुखी जाता. आनी ह्या पासत उपरांत तो एकदां घातूय घेवंक शकता. म्हाका जाणी नाकारला ताका हांवूय बरो एक जबाब दिता, वायट जबाब, घात घेवप. ओ एक दुसरे भाशेचो जबाब आसा आनी तो म्हणल्यार भिरांत. म्हाका नाकारला म्हणून भिरांत भितर सोदता. आनी ही भिरांत तीन भाशेन हांव दाखयतां. पयले सुवातेर कांय करिनासतना हांव वेव्हार करतां. उदाहरण, जरी तर एक चेडवाचो आनी एक चेड्याचो संबंद आसा आनी तो आवय बापायक मानना, तो चेडूं वो चेडो तो संबंदूच सोडून दिता, रिजेक्ट करता. कित्याक आपणाक आपली आवय बापूय रिजेक्ट करतली म्हणून, नाकारतली म्हणून. तर हांव वायट वो कित्याक म्हाका नाकारतली म्हणून हांव कांयच करिना. दुसरो वेव्हार हांव करतां. म्हाका सगळीं नाकारतात म्हणून हांव एटेन्शन ग्रॅब करूंक कितें ना जाल्यार कितें करतां. जावं तो म्हजो अटायर चेंज करता, हांव दुसरेच भाशेन न्हेसतां, जावं तो हांव व्हिडियो काडटां, जावं ते लोकांनी म्हाका पळयल्लो म्हणून, म्हाका लायक केल्लो म्हणून, हे भाशेन लोकांचें एटेन्शन ग्रॅब करून हांव कितें ना जाल्यार कितें करतां. कित्याक म्हाका नाका, कोणें म्हाका नाकारलो पूण म्हाका सगल्यांनी आपणायलेलो. वो तिसरो वेव्हार हांव म्हाकाच एकमुडो दवरतां. एके भाशेन कोण आनी नाकात, हांव आनी हांवूच बरो. हांवूच आसल्यार दुसऱ्या लागीं कसलो संबंद नासल्यार ही ताळणीच येवपाना दुसरो म्हाका नाकारतलो म्हणून. आनी हें जेन्ना जाता, असली भिरांत जेन्ना येता, तेन्ना मानसशास्त्र सायकॉलॉजी म्हणटा तें रिजेक्शन सेन्सिटिविटी
आनी ही त्या मनशान दिसती पडटा जो एटेन्शन डेफिसीट हायपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जाका आसा ती. तेन्ना मनीस आपणाचीच टिका करूंक लागता. लोकां मदें आहा तेन्ना तो आबूज जाता, कित्याक ताका भिरांत आपणाक नाकारीत काय म्हणून. आनी दुसऱ्यांनी नाकारीत म्हणून पयलोच दुखी जाता. कितें जावं तें पयलें करचे आदींच दुखी जाता. दूर एकल्याक हें सोत, दूर एकल्याच्या जिवितांत दूर घडये कोण नाल्यार कोण नाकारता, जावं ती वस्त जावं ती मनीस. जेजूक नाकारलो काय? वय, आयच्या शिव वर्तमानान आमकां दिसती पडटा. समारियाच्या गांवांत वेचो आसलो थंयसर ताका नाकारतात. आतां हें अजाप न्हय, कित्याक समारितान आनी जुदेव नाकारपाचेच एकामेकाक. कित्याक पयली सुवातेर ते दुस्मान, दुसरे कुडीचे जावंक शकता ते जेजूक सोत मारीन आसले तो मसाया म्हणून. पूण हांगासर आनी एक कारण लिपलोलें आसा. जेन्ना जेजू जेरुजाल्यान प्रवेश करता तेन्ना तो जेरुजाल्यान देव मंदिरान वेचो आसलो. समारिताना सगळीं मावंत गेरेझीम दोंगराचेर देवाक बसतालीं आनी जुदेव जेरुजाल्यान देव मंदिरान देवाक बसतालीं. समारितान म्हणटालीं ह्या दोंगराचेर बोजोण करता ती कोरी बोजोण. जुदेव म्हणटालीं जेरुजाल्यान कोण बोजोण करता ती कोरी बोजोण. तेन्ना ह्या समारिकारांक जेन्ना खबर आसली जेजू जेरुजाल्यान वेचो आसा म्हणून तांचे भितर तो मातशा क्रोध आनी राग येता जायत. तूं ऑलरेडी जेरुजाल्यान तुमच्या देव टेंपलान वेचो आसा जाल्यार तुका समारिया गांवांत आनी कित्याक येवंक जाय? हो राग दाखोवंक पयलेंच ती ताका नाकारतात. तूं आनी येयच नाका हांगा, पयस राव. आनी ही अजापाची घडणी कशी न्हय, कित्याक ती दुस्मान आसलीं जुदेव आनी समारिकारां. पूण लुकाच्याच शिव वर्तमानांत 4थ्या आवेसोरान आमी पळयल्यार जेजूक ताचोच लोक नाकारता, नाजारेतकारां. ही तर ताची दुस्मानां. पूण आपणाचीच आपणाक मानून घेनात, आपणाक नाकारतात, तें चड वायट. तरी आसतना जेजूचो जबाब कितें काय? ताचे फुडें ताच्या शिसांचो जबाब कितें जाता तो पळोवया. आमी म्हणटात गडगडाचे पूत सन्स ऑफ झेबेदी बोनार्जेस हांणी म्हणलें जुआन जाकोब तांचेर ज्याचो पावस पडून तांकां लासून उडोवंक मागुया. एके भाशेन आमकां नाकारतात, आमच्या फुडाऱ्याक नाकारतात, तांकांच तांचेर वायट येवं दी. पूण जेजूचो जबाब वेगळोच जाता. तो तांकां बोबाड करता, वोगे रावात म्हणून. असले मागी नाकात. कित्याक जेजू आपलीच शिकवण वेव्हारान घालतालो. ती म्हणल्यार जो कोण वायट करता ताका बऱ्यान फारी करूं. तांणी आपणाक नाकारला, हांव तांकां वायट करचो ना. बोलदेन जाल्यार थंयसरलो हांव वेतलो, बोरवासो धरून वेता. थंयसरलो निराशी जावन तो वचो ना. तांणी म्हाका नाकारला म्हणून दुसऱ्या गांवांत वेता देवाचें उतर परगटूंक. आनी होच जबाब दूर एकल्याक आयज आमच्या जिवितांत करची गरज. जेन्ना आमच्या जिवितांत नाकारप येता तेन्ना पयले वचपान असलीच आमकां खबर मेळटा जंयसर देव बोरवाशान बोल्लोलो देव आमकां हें दिसून येता. जाकारियास प्रवादी इज्रायल पोरजेक हो बोरवासो दिवंक सोदता. वय, सुरवुंडार येवचो आसा, तारुणाचे दीस येवचे आसात. पुराय लोक ह्याच देवाक मानून घेतलो, ताचेशी बोजोण करूंक घेतलो. हो बोरवासो पोरजेक दिता. कित्याक बोरवासो किरीत गरजेचो. हो बोरवासो आमकां किरीत भाशेन आमकां जेन्ना दुसरो नाकारता तेन्ना आमच्या जिवितांत जायती बरेपणां करूंक उपकारतलो. आनी कसलो बोरवासो? पयली सुवातेर देवाचेर बोरवासो. आनीक आपणाचेरूच जो बोरवासो जेजूकूय आसलो. जेजून आपल्या बापाचेर बोरवासो दवरलेलो. तो जाणो आसलो आपल्याचेर आपूण कितें करता तो आपणाचेरूय बोरवासो दवरलो. तर जेन्ना न्हयकारप आमकां कोण दुसरो नाकारता, मानून घेना, तेन्ना आमी बोरवाशान जबाब दिवंक खूब गरजेचें. भाग्योन आंतोनीन तेंच केलें. भाग्योन आंतोन आपल्या प्रवचनांतल्यान दुसऱ्यांक बोरवासो दिल्लो. आपल्या वेव्हारांतल्यान दुसऱ्यांक ताणें मानून घेतलें, न्हयकारलें ना. आमी कितें करचें काय? पयली सुवातेर देवाचेर बोरवासो दवरूंक खूब गरजेचें. आयचो जबाब आमकां सांगता स्तोत्राचो. आमी म्हणलां देव
आमच्या सांगाता आसा. पुराय संवसार म्हाका नाकारीत, म्हज्या रुपाक लागून, म्हज्या गुणाक लागून. हांव घोडी कांयच न्हय कसो जायत. म्हजी फामिलूच जावं, म्हजो मोगी जावं, म्हजे इश्टूच जावं म्हाका नाकारीत. पूण देव म्हाका नाकारिना. देव म्हाका आसा तसोच मानून घेता. होय, हो गूण आसा ते बरें करून हांवें बदलची गरज. होच तो देव म्हजो सांगात केन्नाच सोडिना. आनी हें हांवें स्वतमानची गरज की देव म्हज्या सांगाता आसा. दुसरे सुवातेर हांवें म्हज्याच गुणाचेर बोरवासो दवरूंक गरज. जोरी तर जायते जिवितान म्हज्या जाता, दूख येता. जेन्ना मोगूच म्हजो म्हाका नाकारता, म्हजी फामिलूच म्हाका नाकारता, कांय बऱ्या वो वायट कारणाक लागून हांवें जिवीत सोडून दिवची गरज ना. देवान म्हाका 100 गुणांनी घोडी बेसांवांनी बोलना जायत, पूण म्हाका एक तरी बरो गूण आसा. जसो मिस्टर बीन रोवन एटकिन्सनाक जायते हो गूण आसले, पूण ताका एक बरो गूण आसलो आनी ह्योच गूण तो किल्लायत गेलो. आमकांय बी आमचेरूच बोरवासो धरूंक आयज जेजू उलो मारता. हेच ते गूण जावं तो एक वो दोन देव तांचेर आशिर्वाद घालतलो. जावं ते कितेंय जावं म्हाका सगल्या संवसारान नाकारला जायत, हांवें म्हजेरूच बोरवासो धरून फुडें पावलां मारची गरज. तिसरे सुवातेर जोरी तर हांव दुसऱ्याक नाकारचें पात्र जाता जाल्यार हांवें तें सोडूंक गरजेचें. कोण ह्या संवसारान सोपूर न्हय, परफेक्ट न्हय. सगल्यांक आमकां देफेत आसा. कसलोय देफेक जावं भायलो वो भितरलो. ओय, वायट आसा थंयसर बरें करूंक बऱ्या उतरांनी सांगप खूब गरजेचें. पूण घोर उतरांनी मनशाक नाकारप, ओ आपलें पॉलिटिक्स दाखोवंक, ओ आपलें ग्रुपिजम दाखोवंक दुसऱ्याक नाकारप हें वायट. जेन्ना आमी दुसऱ्याक नाकारतात, न्हयकार दितात, तेन्ना आमी मनशाक एक जुवो कसो सोडटात. मनीस एकामेकाच्या संबंदान वाडटा. जेजून कोणाक नाकारलें ना, पूण ताका नाकारलो. आमी जेजू भाशेन जावची गरज. दुसऱ्यांक नाकारतली न्ही, पूण वेंगयतली. जें वायट आसा तें बरें करूंक तांकां आदार दितलीं आमी जावची गरज. होच तो जेजू जाका नाकारलो, पूण ताणें दुसऱ्यांक नाकारलें ना. आपल्या बापाचेर आनी आपणाच्याच गुणाचेर ताणें बोरवासो दवरलो. तो जेजू आमकां आयज उलो मारता. कित्याक जायतीं जाण आमची भाव भयणां घोडी तांच्या तोंडार दिसना, पूण तांच्या भितरल्या भितर तीं रोडटात. कित्याक दर एक मनीस एकामेकाक नाकारता, मनशाक भितरूच मारून उडयतात. आमी दुसऱ्यांक मारतलीं न्ही, पूण दुसऱ्याक वेंगयतलीं हातयारां जावं त्या जेजूचो आदार मागुया, जो थोड्याच वेळान हे आल्ताराचेर येतलो. सगलीं उबी रावया. हे वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोजेक सदांच वायटा विशीं शिडकावूंक आनी बरो मारूंक तिका दाखोवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. आमचो देश कारबार चलयतल्यांनी सगल्यांचें बरेंपण पळोवन सगल्यांक बरें करीत तें वचूंक तांकां खेरीत कुरपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. आमच्या जिवितान बरें आदारूंक आमकां स्वेग मेळटा तांचो आमी बरो फायदो काडूंक आनी बरें करूनच आमचें जिवीत सारूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. आयज भाग्योंत आंतोनीचो दीस
बोगतीन पालतना आनी सगल्यो आमच्यो गरजो ताचेच मोजोतीन देवा मोऱ्यांत उबारतना आयचे इंतेसांव भेटयलेल्या कॅमिली रॉड्रिगीस हाचे पासत खेरीतपणी देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे कोतां तुका. भोग आकोटीच्या देवा कालदिकान आमी तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयेन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोजे हात घे, मोजे पाय घे, स्वीकार कोरावता कोशे. तुजो पोयमो ओळखून करूं, शुको पोर सगळ्यांक दिवो. तुकाच बापा सोड मोजे, दिता तुका एकाले. तुकाच बापा सोड मोजे, तुजेच देखोर खाशेले. मोजे सुखे, मोजे दुखे, तोळमोळे ह्या दिसाचे. बांगुळाची चाकरी करूं, खुशालकाय तुजी वाटूं. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा देवाक सुरवेस्पोर मानून घेवं. सुर्गीच्या बापा, भाग्योन आंतुनी तुजी आनी तुज्या पवित्र सुबेची विस्वासीपणान सेवा केल्ले खातीर तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवड्या खाल तुज्या मोगान जिवंक सासनाची सोडवण जोडूं आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां पारुया. आमी ती सोर्वेस्पोरांताय उबारता. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवान दिन वासुया. वोयोशे आमी करूं फावो. सोर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सूर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सूर काणी आनी सुरवताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुण्याच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजून दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफोळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुज्या सोडवणीचो फूड आमकां लाभच्या. तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतनी. देखून सगल्या देवदूतान भोगतां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 darbaraco sorbespor tu. Sorgani संसार बोगदा तुझ्या वैभवा. स्वर्गी तुका सोय 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 सोय. सोर्वेस्पोराचे नावी घेता ताका सोय. स्वर्गी तुका सोय 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 सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोन. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मुडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतेलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात Bavartaco gurt porgotuja. Sumia Gesù amico udokata Anieka sine mieka Dikne spauti tu voi povani sun Ami tuce moron porgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रोगो शिवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वर आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमचे बागेन बापा फिलिप नेरी आमचे गवणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जन्मपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर आमा सुमेस्ताची कोण पिडेंत आसात कोण नोकरीत सुत्तात किरीत भाशेन कोणाची मानसीक भलायकी इबाडल्या हांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगाती बागेवन दवरून दिता बागेवन तातून आनी सोर काणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वाडो दी तांचे सांगाता तुजी मूय मागावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोड पदवेदार बापा सोड वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडूंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राय संकायो तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सुमेश शांती सुद्दां खाव तुमची सोवें आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिया देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी कितलींच मनशां खोऱ्या देवाक वळखोच ना कितलींच जाणां ताका वळखूनय देव आपलो मोगाळ बाप म्हूण नेणान आनी मानून घेना हे आमच्या मनशाच्या नांवान सुर्गीच्या बापाक वाखाणूय आनी ताचेच खातीर कुडी आत्म्याची देणी मागुया होच मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घेता ते प्रार्थन एकवटाच्या
मोनान आमी करून हातून वांटो ह्या जेवणान वांटो घेतात ती सोगली सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हजे भितर घेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून एके ओत्मीक तरेन म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी तुकाच हांव एकवटून रावंक सोदतां. तुजे सोरशिल्लो कोड सोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सुरपदविधार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. बागयून आंदोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भोगतीन करूं आनी मोगान आनी चुरचुरायेन आमच्या भाव भयणीच्या गोरजां पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुरपदविधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून या क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बूड उपकार.